सो ताजेर तुमचो कमेंट कितें फायनल कमेंट एज अ एक गोष्ट हांवें तांकां वारंवार सांगिल्लें आसात, बायपास जाय म्हणून ते तोंडान सांगले म्हणल्यार जावपाक शकना. ताका कायदेशीर प्रोसिजर आनी कायदेशीर तसो फॉलोअप आसा किंवा स्टेप्स एडॉप्ट करच्यो पडटल्यो आनी त्याच्या अनुसंगान त्याच लोकांनी हांवें तांचेर सोंपिल्ले आसात. तुमकां खंयच्यान बायपास जाय तो पयलीं तुमच्या लोकांक तुमी सगळ्यो काही गोश्टी दाखयात. कोणाले शेत वयता, कोणाले बायपास रोडाक रोड वता, ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी तांकां तुमी सांगात. वयल्यान जर कितें जर वयता, खंयच्यान रस्तो देंवोवपाचो, खंयच्यान रस्तो चडोवपाचो, तेवूय तुमी पयलू लोकांक सांगात. मिनिस्टरान गोविंद गावडेन सांगला की आपूण सदी तुमच्या वांगडा आसतलो, तुम्ही बायपासाचे तुम्ही कशे ते तुम्ही डिसायड करा, कितें करा. आमी आतां गांवचे भुरगे सगळे गांव मेळोन डिसायड करतले कसो रूट कसो आसा तो रस्त्याचो. ताका सविस्तर सांगून आमकां तसोच रस्तो आमी ताका व्हरपा लायतले. गांव नश्ट करून ताका रस्तो करपाक दिवचे ना. जाल्यार हांव एकटो करूंक शकना. आमी फूल कमिटी आसा, 16 जाणांची टीम आसा. तेन भायर शेतकार कमिटी वेगळी आसा. आमी तांकां सगळ्यांक वांगडा घेवन ते सगळे हेजो हे काडटले, दिल्ले आसा आश्वासन सगळ्यांनी. पूण प्रत्येक गोंयच्या हेका उलो मारता गोंयकारांक हांव, जर तर ह्या बोमच्या मुवमेंटाक तर तुमी हातभार लायशा. प्रत्येक जो मनीस आहा आयज थोड्या जाणांनी आमकां आदार दिल्लो आसा आनी हेज्याय फुडें जो उलो आमी बोमकार तुमकां मारतले त्या उल्याक जर तुमकां आमकां पाठिंबो दिलो जाल्यार हे बोमूच न्हू.